मल्टिपल सादारणसो 100 कोटीचो सुमार प्रोजेक्ट हा सगळी म्हाका केंद्र सरकार जो आमचो कृषी मंत्री हा केंद्राक राधे मोहन समथींग नाव ताणें आश्वासन दिल्लें हा की ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक केंद्र सरकार आमकां मदत करतलो आनी मनोहर भाईनूय आमकां आश्वासन दिल्लें हा की केंद्राकसून निधी मेळोवन दिवपाचें काम हें आपूण करतलो म्हणून सांगलेलें हा। तेच भाशेन ह्या प्रोजेक्टा वरवीं ह्या भागांतल्या लागींच्याच भागांतल्या थिवेच्या भागांतल्या लोकांक हांगासर 400 ते 450 बारीक मोठ्यो सगळ्यो टॅक्निकल सगळे भाशेच्यो नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो। आनी खास करून म्हाका एक हांगा नमूद करीतशें दिसता, कारण आयज म्हजे कडेन हांगासरले हे जे लँड लुजर आहा, शेतकार आहा, जेंचेर अन्याय जाल्लो आहा वा आमकां सगळ्यांक खबर आहा थिवेकारांक, थिवेच्या लोकांक की 5 रुपयांनी 4.5 रुपयांनी 5 रुपयांनी जमीन एक्वायर केल्ली, पूण त्या वेळार म्हणजे सादारणशी 2007 उपरांत जमीन एक्वायर जाल्ली आहा, पूण त्या वेळार जो हांगासर आमदार आसलो हेणेन तांकां केशी लडपाक पयशे ना दिता लँड एक्विशन जर थांबयल्लें जाल्यार आयज त्या लोकांक जमीन त्यांच्या हातीनसून वचपाची पाळी येवची नासली। मडगांवचे फातोड्डेचे लँड एक्विशन आडोवपाक शकलो आयज जो घोटाळो जाल्लो आहा हो तुमकां खबर आहा, कित्याक कारण पेपरांनी येता फातोड्डेचे लँड तो परतून करपाक शकलो, पूण हें लँड तांकां परतून करपाक जालें ना। ही खेदजनक बाब आहा। पूण हांव एक त्या सगळ्या लँड लुजरांक आश्वासन दिवंक शकता की हांगासर जो प्रोजेक्ट जातलो तितून तेंच्या फॅमिलींतल्या सगळे जे लँड लुजर आसतले तेंचे फॅमिलींतल्या मनशांक हांगासर जॉब दिवपाची वेवस्था आमचो सरकार करून दितलो।